नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीक गळटी फॉल सिलिंग कोसळ्ळे कामाच्या दर्जाचेर उप्रासला प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटींचो वापर चड म्हणूनच निकाल आयलो कमी फाटल्या 10 वर्सांच्या तुळनेत अंदू 12वेचो निकाल उणो गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटयेचें म्हणणें। वास्को जाणटे बायलेचो जालो खून अनवळखे आड गुन्यांव नोंद खुनाचें कारण समजूंक ना फुडलो तपास आसा सुरू। नयबाग वाठारांत जाल्ल्या अबनेझर कुल्लू खून प्रकरणात दोगा दुबावितांक 9 दिसांची पुलीस बंदखण सोऱ्याच्या गुहेंत जाल्ल्या वादांचें खुनांत रुपांतरण। गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारानूच भाजपा सत्तेर क्रिस्तांवांचें आमकां सहकार्य ना असो आरोप हांव करूंक शकना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे एशियानेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतींत उलोवप। आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमा हांच्या हस्तुकी काँग्रेसीन केलो जाहीरनामा प्रसिद्ध म्हादयचे संरक्षण दोट्टी नागरिकत्व हेर 21 मुद्दे छापले जाहीरनाम्यात। आता खबरो विस्तारान कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीक परतून गळटी लागल्या। गळटेक लागून फॉल सिलिंगूय कोसळ्ळा ताका लागून कला अकादमीच्या कामाच्या दर्जाचेर परतून एक फावट प्रश्नाचेर निर्माण जाला। कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे नूतनीकरण केल्ले। नूतनीकरण केल्ली कला अकादमी उक्ती करून 6 महिने लेगीत जावंक ना आनी एक प्रकार घडत आसा। सोमार सकाळी कला अकादमीच्या पयल्या माळ्यावेल्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळ्ळो। हे फॉल सिलिंग कशें कोसळ्ळे ते कळपाक मार्ग ना, पूण सकयल उदक दिश्टी पडटा देखून उदक चिरपूनच हे फॉल सिलिंग कोसळ्ळे आसूये असो अदमास आसा। पूण हे उदक एसीचे काय पावसाचे ते कळपाक मार्ग ना। पूण कितेंय जावं कला अकादमीक लागिल्ले गिराण काय सुटना। कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीचे बाबतीत फाटोफाट अशे प्रकार घडत आशिल्ल्यान लोकांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामाच्या दर्जाचेर प्रस्न उपरासला। कला अकादमी जी हालीं कोट्यांनी रुपया रिनोवेट करून कोट्यांनी रुपया मोडून जी रिनोवेट केल्ली त्या कला अकादमीचे रिनोवेट केल्ल्या कला अकादमीचे एक कारनामे जे हांगा घडटात ते आमी पळयतात। आतां नवो कारनामो जो जाला तो हांव तुमकां दाखयता कितें जालां तें। ना आतां हे हांगासर पळय हो सेक्युरिटी गार्ड हांगासर आसा तो आमकां भितर वचपाक दिना। हांगाच्यान आमी तुमकां हांगासर दाखोवंक शकता की फॉल्स सिलिंग जे आहा ह्या रिनोवेटेड कला अकादमीचे ते हांगासर पडला आनी कितें जालां एक्झॅक्ट कितें जालां तें पळोवपा खातीर आमी जर वचत जाल्यार हांगासर आतां आमी पळोवपाक शकता की हे सेक्युरिटी गार्ड हांगासर तेंच्यांनी नेमियार केल्या आनी ते आमकां भितर कितें जाता एक्झॅक्ट ते आमकां पळोवपाक दिना, फोटो मारपाक दिना, व्हिडिओ काडपाक दिना। हें अशें कित्याक करतात हो एक व्हडलो प्रश्न कोणा खातीर आनी कोणा कडल्यान दडोवपा खातीर तुमी हें करता। जानेरान पायपाचे वाल सुटून कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकार सभाघरांत उदकाची गळटी जाल्ली। त्या वेळार मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्ले कला अकादमीत उजो पालोवपाच्या यंत्रणेचे टेस्टिंग चालू आशिल्ले आनी टेस्टिंगे वेळार वाल सुटून उदकाची गळटी जाल्ली खंय। हे फॉल्स सिलिंग जे आहा ते पडलेले आहा आनी कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे रिनोवेशन केल्ले। आता हे रिनोवेशन ह्या असल्याच दर्जाचे आसा काय कितें हें खबर ना। फाटले फावट एकदा कला अकादमी जे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो सभागृह आहा थंय उदक जे आहा ते सकयल वज्र कसो पडिल्लो तेन्ना आमी जेन्ना मंत्री गोविंद गावडे हांकां विचारलेले तेन्ना तेणी सांगलेलें की ते थोडे रिपेरिंगाचे अशें काम आशिल्लें तेका लागून ते टेस्टिंग चालू आसलें तेन्ना अशें जालें म्हणून। पूण आतां हें जें सिलिंग पडलां ते कित्या खातीर पडला काय किंवा हेका जबाबदार कोण आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमकां भितर वचून ते कित्याक तुमी दाखोवपाक दिना, हांगासर कित्याक आडयतात ते सुद्दां व्हडलो प्रश्न आसा। आनी हेका लागून परत एक फावट कला अकादमीची जी कोट्यांनी रुपया मोडून रिनोवेशन जे केल्लें तेचेर परतून एक फावट प्रश्न चिन्ह जे आहा ते उबें जाल्लें आहा। बट कोण सिनियर आहा ते आमी तेंच्या वांगडा उलोवपाचो प्रयत्न करतले आनी भितर जें कितें चल्लां ते तुमचे कडेन दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केला। तुमी पळयत रावात म्हाज्या वांगडा विनायक सामंत आनी हांव विश्वनाथ नेमे पणजी।
फाटल्या 10 वर्सांच्या तुळनेत अंदू 12वीचो निकाल उणो जाला. विद्यार्थी मदीं इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटींचो वापर व्हडा प्रमाणात वाडिल्ल्यान ते अभ्यासाचेर लक्ष दिनात. शिक्षक कश्ट करतात पण विद्यार्थी अभ्यासात कश्ट करिनात, देखूनच 12वीचो निकाल उणो जाला, अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी हांणी सांगलें. There are various reasons. Number one, you can see one is vocational stream. The result is down. Second one is science stream. You can also see it is down. And we have been receiving the complaints from different parts of different quarters of the schools. एक म्हणजे कितें, though the teachers they are working very hard, sometimes the students they are not sincere. This could be one of the reasons. Second reason is now for the past 2 years you can see right from 21, एक झालं COVID. 22-23 there was this was for a biennial examination. Biennial means during the first semester examination there were only MCQ based questions. So there was no practice tantana. And second examination this was comprehensive or subjective wise examination. So जी practice करपाक जाय आशिल्ली. So that practice I think they were lacking in that practice. Number one, focus एक आसूंक शकता. आणि मे बी हे 2 वर्सांनी तांच्यांनी तशें फोकसिंग अशें क्वेरी जालें आमचे कडेन की बिकॉज ऑफ द युसेज ऑफ ऑफकोर्स हाव यू यूज द इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो तो एक जावं येता. दीज आर द फ्यू थिंग्स. दिस इज इफ यू कंपेर टू येस दिस इज 86 आसा आमचो 86 87 दिस वाज देयर. But this comes out to be the lowest one. You can check, give me the first slide. खारीवाड्यार रावपी गायत्री मराठे 70 पिरायेच्या जाणटे बायलेचो आयतारा गळो चिरून खून केलो. ह्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी अनवळख्या आड कागाळ नोंद केली. गायत्री यांची कूड तपासणी खातीर दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. खुनाचें कारण मात स्पश्ट जावंक ना. गायत्री मराठे ही एकलीच घरान रावताली. तिका भुरगीं नाशिल्ल्याचे ताच्या सोयऱ्यांनी सांगले. केन्ना तरी तांचे सोयरे तिका मेळपाक येताले, ना जाल्यार ती सोयऱ्यांगेर वताली. आयतारा सकाळी 11:30च्या सुमाराक शेजारची एक तरणाटी चली तिच्या घरा कडेन आयली. ताणें वरांड्याचे दार उक्ते गेले, पूण भितरले दुसरे दार बंद आशिल्ल्यान ताणें बेल वाजयली, पूण भितरल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते परतून गेले. उपरांत सांजवेळा 5:30 वरांच्या सुमाराक ती चली परतून गायत्रीच्या घरा गेले. तेन्ना ती जाणटी बायल जमनीचेर पडिल्ली दिश्टी पडली. ते तरणाटे चलयेन आशीक कुशीकच्या लोकांक म्हायती दिली. उपरांत थळांनी पुलिशेक कळीत केले. पुलिशेन घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आनी पोस्टमॉर्टम करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात धाडून दिला. खुनाचें नेमकें कारण कळूंक ना. फुडलो तपास आसा सुरू. म्हाका ती सरान फोन केलो की अशी तुजे मावशीक म्हणल्यार सुरी मारल्या. तेन्नाच हांव मागीर हांगा आयलो. केन्ना तुमकां समजलो? हें आतां अर्द वर पयलीं म्हाका सरान फोन मारलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें. तेन्ना हांव हांगा आयलो पळोवपाक. ह्या घरान कोण रावता? कोण कितले ती एकटीच रावता. तिका हें ना, भुरगीं बी ना, एकटीच रावता ती. मागीर केन्नाय मागीर म्हयन्यान एकदां बी आमगेर येवन वचप कितें. कितली वर्सांची पिराय सुमार? तिका आसतली 70 जाली तिका. एकटी रावताली? हय जालें कितें अशें? जालें म्हणून आमच्या सरान म्हाका सांगलें तिका सुरी मारल्या म्हणपाक लागलो. म्हण ते सुरी मारल्या म्हणून हांव पळोवपा आयलो जाल्यार ती सामकी पडल्या आनी ती सुरी बी आसा तें सुर्या अशें मर्डर केलें तिका. हांगा CCTV कॅमेरा बी कितें आसा? CCTV हांगा कांय दिश्टी पडना. कितें कोणाची वायटपण दुश्मनी बी कितें आसलें? कांय खबर ना, कित्याक आमी केन्ना येताले न्ही. केन्नाची खबर जाता? कितल्यांक जालें? ही आतां म्हाका दिसता 1 वर बी जातलें. 1 वर जातलें म्हणजे म्हाका आतां 1 वर अर्द वर जालें पयलीं फोन आयलो तेन्ना हांव मागीर दुकान म्हजें बंद करून आयलो हांगा. एकटी रावता? पुलिसांनी बी कितें आनी एक्स्ट्रा कितें सांगलां न्ही? ना तें म्हाका म्हाजी स्टेटमेंट घेतला तेंच्यांनी. पुलीस सद्या भितर आसा? भितर आसा. आनी फुडें कितें आनी कितें आहा भितर? काय रुमान आनी काय ना? ना एकटी आसता? एकटी आसताली. कितें खंय तरी चोरपाचें बी कितें जालां? कांयच कळना. चोरपाक लागून आयलो की आनी कित्याक लागून तेका हें केलें तें कांय खबर ना. पूण घरान सगळें सामान सगळें आसा? हय सामान आसा तिच्या घरान. मैं आई थी 11 बजे ना, तो दरवाज़ा बंद था तो मैं दरवाज़ा खोली, ये वाला खुल जाता अपना आप, और वो बंद था तो मैं बेल बजाई, बेल नहीं आंटी दादी खोली तो मैं अपने रूम पे चली गई. कितना बजे? 11 बजे. फिर मैं 5:30 बजे आई तो दरवाज़ा पूरा सारा खुला था. तो मैं बाहर से मैं देखी दादी गिरी थी, फिर ब्लड गिरा था तो मैं डर के मारे बाहर आई. मैं सबको बोली. कितना बजे रहते हैं? मैं खाड़ीवाड़े में रहती हूँ. मार्केटिंग के वर्क से. आप उसके घर में काम करते हैं? नहीं. हाँ. पण इन्फॉर्म केलें की एक मर्डर जाल्या सिनियर सिटीजनचे जाणटी बायलेची. आयज मर्डर जाल्या म्हणून हांव हांगा येयलो आनी फॉरेन्स कितें हें आमच्या खारेवाडा जे नॉन
आमचे पिशानोज हिंगा सगळे रावता. आयज हे भाशेन दिसाची मर्डर जावप म्हणचे परंत एक दूख कशें दिसता. कित्याक थोडे दीस जाले एक 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप केले आनी मर्डर केले. ह्या भुरग्यांक आतां सिनियर सिटीजनाची ती बायल एकलीच रावताली तेजी आयज मर्डर जाली. म्हणजे कितें दाखोवन दिता आमचे गोंय हें दाखोवन दिता कितें देर इज नो सेफ्टी आमचे. आनी इतलें जाल्यार हेजेर कितें आहा आतां हेजेर जबाबदारी कोण. ती जाणटी एकली रावताली म्हणून आनी तेवूय जाल्यार राज्य जातालें जाल्यार कितें एक दुसरे भाशेन आसलें. पूण दिसाचें डे मे बी दीस मर्डर मे बी दनपारची जाल्या आनी जे चेडूं भितर येयलें तें चेडवाक चोयलें आनी तेणें भायर येवन आवाज केलो. म्हणजे दाखोवन दिता कितें हे सिनियर सिटीजनाक आयज सेफ्टी म्हणटा ती ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिओजी. नयबाग वाठारांत चल्ल्या अब्नेचर कुल्लू खून प्रकरणात दोगा दुबावितांक 9 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. सोऱ्याच्या घुयेंत तांच्या मदीं जाल्ल्या वादाक लागून हो खून चल्ल्याची कबुली दुबावीत जुनेल कुल्लू हांणी पुलिसांक दिली. हे तिगूय मूळ झारखंडचे आसून दुसरो दुबावीत हो तांचो शेजारी आशिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा नयबाग वाठारांतल्या तेरेकोल न्हंयत झारखंडच्या अब्नेजर कुल्लू ह्या दादल्याची उफेल्ल्या अवस्थेत कूड सांपडिल्ली. नयबागच्या एका काजू बागायतीत तो मानायेचें काम करतालो. ताच्या गळ्यांत पुलिसांक नायलॉनाची दोरी मेळिल्ली. देखून पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायिल्लो. तपासांत हो खून आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्या उपरांत पेडणे पुलिसांनी दोगा दुबावितांक ताब्यांत घेतिल्ले. ह्या प्रकरणात ताब्यांत घेतिल्ल्या दोगा दुबावितांक 9 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. नयबाग वाठारांतल्या तेरेकोल न्हंयत 20 एप्रिलाक सकाळीं थळाव्या लोकांनी थंय न्हंयत एक कोणाची तरी कूट उफेताना दिसली. थळाव्या लोकांनी रोखडेच पेडणे पोलिसांक कळयलें. पेडणे पोलिसांनी ही कूड घेवन ताब्यात घेतली आनी बारीक निरीक्षण केलें जाल्यार त्याच्या एक सरभोंवतणी एक नायलॉन रोप आसलो आनी नायलॉन रोप काडटकच नायलॉन रोपाच्या भितून त्याच्या गळ्याक जी कूड आसली त्या कुडीक सारकें माग दिसूंक लागलें म्हणून पोलिसांक दावडो येयलो. पोलिसांनी पेडणे पोलिसांनी चवकशी सुरू केली तेन्ना हो कोण एक मनाय आहा आनी थंय तो वामन कारापुरकार हाचे कडेन तेच्या काजूच्या बागायतीन तो एक मनायपण करता म्हूण कळ्ळें. चवकशी केली तेन्ना आनी एक थंय लेबर आसलो वांगडा ते लेबरपण करताले ते ताचें नांव उमेश कुल्लू म्हणून. ताका चवकशीक ताब्यात घेतलो जाल्यार आनी थंय स्पश्ट जालें की तांणी त्या लेबराचो जो थंय मेळ्ळो न्हू ह्यो आमचो अब्नेजर म्हणून जो एक जाची बॉडी मेळ्ळी ताचो आमी खून केलो म्हणून. आनी हे संबंदान आणखी तांचो एक वांगडी जो हातून सिंधुदुर्गान थंय मनायपणाचेंच काम करतालो आनी ताकाय पोलिसांनी ताब्यांत घेतलो. चवकशी करतकच भितून स्पश्ट जालें की हे सगळे तिनूय झारखंड वाठारांतले आहात आनी जो अब्नेजर आनी जुनेल हे भाव थंय तांच्या घरा कडेन एक जमनीचो वाद आहा आनी हेंच्यांनी कितें केलें हांगा आदले राती म्हणजे 20 म्हणजे 19 कडेन राती तिगय एकठांय आयले आनी थंय सोरोबीत पिले आनी सोरोबीत पिल्या उपरांत तो तायट जालो ह्यो कोण अब्नेजर आनी ह्या दोगांयनी जो जुनेल हो ताचो सक्को भाव आनी सतीश कुल्लो थंयसलो एक शेजारी हांच्यांनी एका भितून मारून उडयले न्हंयन उडयल्ल्याचें स्पश्ट जालें. आनी ताच्या उपरांत पेडणे पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या मुखेलपणा सकयल हांच्यांनी सगळी आनी बाकीची चवकशी केली आनी ह्या दोगांयक अरेस्ट केले आनी बॉडी हातून घेतले आमच्या गोंय वैजकी कॉलेजीन धाडल्या. ते रिपोर्ट येवपाचो आनी सगळ्या ह्या दोनूय जे आहात जे दुबावीत आरोपी आहात तांणी मान्य केला आमी ताचो खून केला म्हणून. गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आधारान भाजपा सत्तेर आसा. आमी क्रिस्तांव समाजाक सहकार्य दिवंक ना असो आरोप हांव करूंक शकना अशें उलोव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. तांच्या समाजाचे लोक भलायकी आनी शिक्षणांत व्हडलें काम करतात. आमच्या कामाची पॉपाक लेगीत बरी म्हायती आसा असो दावोय प्रधानमंत्र्यान केलो. एशियानेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यांनी ही म्हायती दिली. अब देखिए गोवा में कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है. आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए
नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही है। और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूँ। हमारे प्रयत्न और ज़्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं। अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन साथी हैं। क्रिश्चियन लीडर्स, बिशप्स शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जुलना होता है। मेरे यहाँ क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूँ। एलडीएफ यूडीएफ के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में है। और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूँ, हम उसकी चिंता करने। अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरी डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके। अब ये उसका स्वागत करते हैं लोग, और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले, और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने की संभावना है। अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है। अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, बड़ी लंबी चर्चा हुई जी, और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारियाँ थी, काफ़ी विषयों पर, और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे। आयतारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमांव दोनूय उमेदवार आणि आमदारांच्या हाजेरीत लोकसभेच्या जाहीरनाम्याचे अनावरण केले। या जाहीरनाम्यात 21 मुद्दे आसात। म्हादयशे रक्षण, दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो सुटावो जाय मेरेन ओसीआय सेवा, गोंयच्यो जमनी विकत घेवपाक गोंयकारांक प्राधान्य, जाहीरनाम्यातले हे मुखेल मुद्दे। गोवा रिलेटेड गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो गोंयचो मॅनिफेस्टो आज आमी गोंयकारां मुखार दवरतात। मॅनिफेस्टोतले जे कोर इश्यूज, जे मुद्दे आसात, जेन्ना आमचे दोनूय उमेदवार तशेंच आमचे दोनूय इन्चार्ज जेन्ना मतदारसंघांनी भोंवताले, आनी इतलो तुजेर प्रेशर आशिल्लो की एवरी डे दिसांतल्यान म्हाका 10 फोन येताले, दोनूय इन्चार्ज, आमचे सीएलपी लिडर, दोनूय उमेदवार, की लोक विचारतात की मटेरियल, आमचो मॅनिफेस्टो, आमचे दोनूय उमेदवाराचे अपील आणि काँग्रेसीची गॅरंटी लोकां मेरेन केन्ना पावतली। टायम इतल्याक लागून लागलो की जे लोकांचे फीडबॅक, जे आमचे उमेदवार जे भोंवले, लोकांक मेळ्ळे, आणि लोकांचे जे फीडबॅक्स आशिल्ले, लोकांचे जे क्वेश्चन्स आशिल्ले, ते आमी सगळे ह्या मॅनिफेस्टोन घालून गोंयकाराचे इश्यूज, गोंयकाराचे मुद्दे कशे आमी काँग्रेस पक्ष रिझॉल्व करतली, कशे सोडयतले, हे आमी तुमच्या मुखार मांडटात। सो आमच्या मॅनिफेस्टोतलो पयलो पॉयंट आसा तो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ आणि गोंयची आयडेंटिटी एंड सेफ गार्डिंग अवर लायफलायन मदर रिवर म्हादय। दुसरो सगळ्यात महत्वाचो जो आमचो 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनांकूय आशिल्लो, स्क्रॅपिंग ऑफ 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स and halting coal transportation and saving Goa from becoming a coal hub. आज मुर्मुगांव तालुक्याचे लोक आणि इतर वाठाराचे जे जुंच्यान कोळसो वता, हे लोक आज अक्षरशः थंय त्रासान पडिल्ले आसा। सो तांचे मुद्दे, तांचे इश्यूज घेऊन हो आमी पॉइंट घातिल्लो आसा। तिसरो पॉइंट इज क्रिएटिंग जॉब्स and employment opportunities, giving priorities to local youth in government as well as private sector. गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। आयतारा फांतोडेर कुंकळे पाझरखणी वाठारांत जाल्लो ह्या हिट एंड रन केशींत लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें। कुंकळे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच। फाटल्या सप्तकात शिरसय थिवी हिट एंड रन प्रकरणात एकल्याक जीव वगडावचो पडिल्लो। आता हो दुसरो प्रकार।
आयतारा फातोडेर कुंकळे पाजरखणी वाठारात एके जाणटे बायलेचेर गाडी मोकून एकल्यान पळ काडलो. ह्या हिट अँड रन केशीत सुमार 88 वर्साच्या लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास कुंकळे पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कळंगूट सोरो पिवन रातभर गाडयेंत उडिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका पर्यटकाक मरण आयलें. सोलापूरच्यान गोंयांत भोंवडेर आयिल्ल्या 3 इश्टां मदलो सोनी शिंदे ह्या पर्यटकान हिसपा भायर सोरो पिवन रातभर गाडयेंतूच न्हिदपाचो आग्रो केलो. सकाळीं तशे इश्ट ताका उठोवपाक गेले तेन्ना तो मृत अवस्थेत सांपडलो. महाराष्ट्र सोलापूरच्यान 4 फ्रेंड गोंयांत भोंवडेक आयिल्ले. कालांगूट फुटबॉल मैदाना लागसरच्या हॉटेलांत ते राविल्ले. रातचे 4 फ्रेंड जेवपाक भायर सरले तेन्ना सोनी शिंदे हाणें हिसपा भायर सोरो पियाल्लो. आपले कडेन जायना म्हणून ताणें हॉटेलांत येवपाक नकार दिलो आनी गाडयेनूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो. सकाळीं ताचे फ्रेंड ताका उठोवपाक आयले तेन्ना सोनी शिंदे कांयच हालचाल करिना जालो म्हणून ताका कानोळे भलायकी केंद्रांत व्हेलो. मात थंय पावच्या पयलींच तो मरण पाविल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. जो फ्रेंड सोनी शिंदे गाडयेन लॉक करून हॉटेलांत गेल्लो त्या सिद्धेश्वर माद्रे हाचेर पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर रस्त्याचेर घाल्ल्या रमलर्सांक एके वटेन विरोध जाता जाल्यार दुसरे वटेन रमलर्स घालपाचें काम चालूच आसा. दिवचल शारांतल्या वाळशी वाठारांतले रमलर्स हालींच काडून लेगीत उडयल्यात. विरोध जाल्ल्यान दिवचल वाळशी रस्त्याचेर बसयल्ले रमलर्स काडून थंय आतां स्पीड ब्रेकर घाल्यात. स्पीड ब्रेकर बसयल्ल्यान वाहन चालक आनी लोकां मदीं समाधान पातळ्ळां. खरे रमलर जे आसा ते जे कोण डिसिप्लीन गाडी चलयता तांकां बरें, पूण हे बाकीचे भुरगे बी फास्ट चलयता आनी जो स्लो चलयता तेच्या फाटल्यान मारपाचो गाडी मारपाचो संभव आसता. दुसरें, जो कोण स्लो रमलराचेर वयता ताका फाटीक आनी मानेक त्रास जाता म्हणून स्पीड ब्रेकर हो सदींच बरो आनी आमकां ती गरज आसली. आमी सांगलेलें, पूण मागीर आतां आमचें कितें केलें, पयलीं तेंच्यांनी जावचें ना, फिजिबल ना म्हूण सांगलेलें, पूण मागीर आमच्या आमदारानूय प्रयत्न केले चंद्रकांत शेट्टीन आनी हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाक लायला. आनी आमी आनीक परत रिक्वेस्ट केला की ITI कडेन एक स्पीड ब्रेकर घालपाचो, तसोच हांगा बंसाळी कडेन एक स्पीड ब्रेकर घालूंक सांगला आनी ते स्पीड ब्रेकर घालतले. आनी आमचो जो ज्येश्ठ हांगा जो वाडतो हे आसा संपादक आसा सुरेश वाळवे, तेणी सुद्दां आमकां सांगलें की रमलरान कड्यांक आनी फाटीक त्रास जाता अशें खूब लोकांनी सांगलें. आनी दुसरें कितें जाता, रातचे 12 उपरांत जे कंटेनर येता ते कंटेनर फास्ट वयता आनी गडा करून आवाज येता लोकांक हांगा. म्हणजे ज्या हांगासर रमलराच्या सायडीक जी घरां आसा तांकां समज आवाजान झेम पडना, तांकां त्रास जाता. म्हणून हांव धन्यवाद म्हणटा PWD, आमचो PI आनी आमदार चंद्रकांत शेट्टीन हे बरें इनिशिएटीव घेतला आनी प्रत्येक बारकायेन कामांक तो लक्ष घालता. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी रस्त्याचेर दिसान दीस अपघात वाडत आसात. ह्या अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक लागून कांय म्हयन्या पयलीं व्हाळशी ह्या मेन रस्त्याचेर सरकारान रमलर्स बसयिल्ले. मात ह्या रमलर्सांक विरोध वाडिल्ल्यान निमाणे ते काडून उडोवपाची पाळी प्रशासनाचेर आयली. ह्या रमलर्सांक लागून ल्हानसान अपघात घडटात. तशेंच रातच्या वेळार अवजड वाहनां नियम पाळिनासतना स्पिडीन ह्या रमलर्सा वयल्यान वतात. ताका लागून झोगमोड जाता आनी उपद्रव सोंसचो पडटा अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आशिल्ली. हे कागाळीची दखल घेत निमाणे प्रशासनान व्हाळशी वाठारांत बसयिल्ले रमलर्स काडून उडयल्यात. रमलर्स काडून उडयले तरी लेगीत अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक लागून ह्या रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर बसयतले अशें कळटा. सध्या व्हाळशेंतल्या महामाया कॉलनी वाठारांत एके सुवातीचेर स्पीड ब्रेकर बसयला लेगीत. स्पीड ब्रेकर बसयिल्ल्यान लोकां मदीं तशेंच वाहन चालकां मदीं समाधान पातळ्ळां. ह्या स्पीड ब्रेकराक लागून अपघातांचेर नियंत्रण येतनाच वाहन चालक तशेंच हेर लोकांक त्रास जावचो ना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
जे गोंयकारांनी पोर्तुगालचे नागरिकत्व घेतलां तांकां केंद्र सरकाराची मोठी ताकद. नव्या आदेशा अशा गोंयकारांक भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दाखवून OCI कार्ड घेवपाक मेळटलें. तसो आदेश विदेश वेव्हार मंत्रालयान पासपोर्ट कार्यालयाक दिला. ज्या गोंयकारांनी भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करून पोर्तुगालाचो पासपोर्ट घेतला तांकां केंद्र सरकाराची मोठी थाकाय. गोंयकारांक आतां भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड घेवपाक मेळटले. त्या संबंधी केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्रालयान संबंधीत अधिकारिणींक भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवपाचो आदेश दिला. हे प्रमाणपत्र दाखोवन OCI कार्ड केले काय त्या वरवीं भारतांत रावपाक आनी काम करपाक बंधन नासतलें. भारतीय पासपोर्ट रद्द केले उपरांत OCI कार्ड घेवपा खातीर गोंयकारांक खूब अडचणी येताल्यो, कारण पासपोर्ट कार्यालयांत पासपोर्ट सरेंडर प्रमाणपत्र दिवपाचे बंद केल्ले. आता ह्यो अडचणी पयस करपाक केंद्राचे विदेश वेव्हार मंत्रालयान नवो आदेश काढला. आदेशा प्रमाण भारतीय पासपोर्ट रद्द केले उपरांत OCI कार्ड मेळोवपा खातीर भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्ल्याचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरतले. त्या प्रमाणपत्राचेर OCI कार्ड दितले जाचो लाव कितल्याशाच गोंयकारांक जातलो. केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री S जयशंकर, केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांचे उपकार मानल्यात. आमी कंटिन्युअसली जे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स, होम अफेर्स हांच्या कडेन आमी प्रयत्न करताले कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं की रिजेक्टेड आनी सरेंडर हाच्या मदीं जे सरेंडर करता ताका OCI कार्ड मेळटालें, रिजेक्टेड ताका मेळनाशिल्लो. तो आमच्या खुबश्या गोंयकार भावांचेर अन्याय आशिल्लो. रिजेक्टेड आहा तांकां OCI कार्ड मेळपाक जाय आशिल्लें. थोड्या आज तेंच्यांनी ओके केलें आनी ताच्या उपरांत आतां ताका मेळपाक लागला. खूब बरी गजाल आसा. आमी जो कमिटमेंट दिल्लो पळय ते सगळे कमिटमेंट आमी सही करता. मोदी है तो मुमकीन है. ओके, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून सांगलें. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आमी भुरगेपणाच्यान हो पेपर पळयता. पेपर वाचप हो गोमंतक, आनी गोमंतक म्हणटा कितेंय दुसरो सुद्दां पेपर जर जावत जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप. तरुण भारत समजा जावं जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप. अशें गोमंतकान म्हाका दिसता ह्या गोंयची खूब सेवा केल्ली आसा आनी फुडेंय तेंच्यांनी बरी अशीच सेवा करची आनी तांकां बरें कारकीर्द लाभची इतकें देवा कडेन मागणें. अगदी लहानपणापासून गोमंतक या वर्तमानपत्रावर अगदी